नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। मायनिंग सुरू करचे म्हण हजारांनी लोकांचो पणजे मोर्चो। मुख्यमंत्री धरून आमदार मंत्री देवले रस्त्यार। NGO सुप्रीम कोर्टाचेर फुडाऱ्यांचो फोग, केंद्राक शिटकावणी। गोंयांत 1 किलोमीटर बफर झोनच जाय, प्रधानमंत्र्याकडेन चल्ला पत्रव्यवहार। लिजांचे निलंबन फाटी घेवपाची प्रक्रिया सुरू, आता केंद्रान जागे जावचे, मुख्यमंत्र्याची वक्तव्यां। कंपाला वयले डान्स बार केशीत शॉकात करपी गजाली उक्ताडार। सपाचे आमदार आनी हेरांनी चलयांक हाडिल्ली दिल्ली सावन एजंट फरार। महापालिकेची हॉटेलाक नोटीस। फातोड्डेचे क्रिकेट तिकीट स्कॅम केशीची 5 सप्टेंबरा सावन निर्णायक सुनावणी। बाळूक कोर्टात रावचो पडटलो हजर। पयली जबानी पुलीस निरीक्षक उत्तम राव देसायाची। आनी खेळांत खडेगांठ मिडफिल्डर क्लिफर्ड मिरांडाक दिलीप सरदेसाय खेळां पुरस्कार। फुटबॉलांत फुडार घडयतले जाल्यार ल्हान वयांतच कश्ट घेयात, क्लिफर्डाचो सल्लो। खबरो विस्तारान। मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हण हजारांनी लोकांनी पणजे महामोर्चो काडलो। शाराक लागून आशिल्ले हायवेचो ट्रॅफिक जॅम केलो। मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे धरून काँग्रेस भाजपाचे कितलेशेच आमदार मंत्री मोर्चार रस्त्याक देवले। गोंयच्या लोकांचे शक्ती प्रदर्शनाची केंद्र सरकार आनी सुप्रीम कोर्टाकय आता दखल घेवची पडटली म्हूण मोर्चाच्या फुडाऱ्यांनी शिटकावणी दिली। उलोवप्यांनी NGO आनी सुप्रीम कोर्टाचेरय फोग काडलो। सगळ्यांची परिस्थिती आज बिकट जाल्ली आहा। त्याच बरोबर आज आमी डॉलराचो रेट पळयता, तो आज 68-69 रुपीज जाला। हेजे वयल्यान कळटा की मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान गोंयची किंवा इंडियेची इकॉनॉमी कितली सकल पावल्या ती। आनी ह्या खातीर केंद्र सरकारान ताबडतोब उपाय करून ह्यो मायनिंग सुरू करपा जाय अशी आमची मागणी आहा। आमकां आधार करात। केंद्रान तुमची सत्ता आसा, केंद्राची सल्तनत तुमच्या हातीन आसा। तुमकां जाय जाल्यार कितेंय घडोवंक शकता। सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा म्हणून आमकां सांगू नाकात, कित्याक सुप्रीम कोर्टाचो मुखेल जज अपॉइंट करतलो जाल्यार सुद्धा सरकाराची मान्यता लागता। आम्ही तुमका उलो मारतात की तुमची जी राजकीय शक्ती आसा ती शक्ती लोकां खातीर वापरात। की 14 महिन्यान बेकार पडलेल्या मनशाचे रक्त जे आटोन गेला त्या रक्ताचो रंग आज या झेंड्याक लागला। आणि तो राज्यकर्त्यांनी पळोवपा जाय। आमचे CM हांगा आसात, दिल्लीच्या राज्यकर्त्यांनी हे पळोवपा जाय। ना जाल्यार माझी विनंती आसा, गोंय विधानसभेतल्या 40 आमदारांनी एक निर्णय घेवचो। केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय जर मायनिंगाचो प्रश्न सोडयना आसत जाल्यार आमच्यांनी घटनात्मक पेच प्रसंग निर्माण करूं येता। लेट अस क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्रायसिस। गोंया खातीर 1 किलोमिटराचोच बफर झोन आसचो म्हूण प्रधानमंत्री आनी अर्थमंत्र्याकडेन पत्रव्यवहार करपाचें सरकारान थारायलां। गोंयचे लिजाचें निलंबन फाटीं घेवपाची प्रक्रिया फुडल्या 15शीत सुरू जातली। आता केंद्र सरकाराक जागो जावचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान मायनिंग लोकांच्या ह्या महामेळांत उलोवन दाखयलें। अशें अर्थीक संकट गोंयाचेर पयलेच फावट आयलां म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे उलयलो। सध्या आमी केल्या ती म्हणजे एक गजाल जी सस्पेंड केल्ले टेम्पररी ती सस्पेन्शनची ऑर्डर काडपाक हांवें ऑलरेडी सांगल्या। जवळ जवळ 30 महिने गेल्या फुडल्या
15 ते 20 दिसांनी सोडून जर एका म्हयन्यान ह्यो 30 म्हयने एक एक करून एका टप्प्यान 30 येवच्यो ना, कारण प्रत्येकाची ऑर्डर सेपरेट आसतली. ह्यो त्या सस्पेन्शन ऑर्डरीच्या भायर येतल्यो. म्हणजे जालो अर्थ ह्यो म्हयनी जर सुप्रीम कोर्टान फाल्यां मान्य केली आमची मागणी जाल्यार ह्यो म्हयनी चालू करपाक हांव परत सांगता सुप्रीम कोर्टाचें हें आसाच, पण खरी अडचण आसा आनी थंय म्हाका ओपोजिशन लिडराची मदत लागतली ती म्हणजे सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. आनी हांव सरळ सांगता सुप्रीम कोर्टान हो आमचेर केल्लो अन्याय आसा, कारण सुप्रीम कोर्टान स्टे जी दिल्या इंटरीम ही आमकां आयकून घेनासतनाच दिल्या. कर्नाटकान 4 जाणांनी पयशे केले ताका तुमी जेलीन धाडले. हांगाय कोणें भानगड केल्या तो वतलो, ताजे बद्दल शंका ना. आम्ही एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीक 1 किलोमिटराची वायल्ड लायफाक इको सेन्सिटीव बफर झोनाचे और डिसिजन घेवन सरकारान ताका लागणारे सगळे सपोर्टिंग डॉक्युमेंट आमी केंद्राक हाका धाडल्यार अडेच ते 3 म्हयने जाले. हांव पत्र बरोवपाचो आहा, चिदंबरनाक बरोवपाचो आहा आनी प्रायम मिनिस्टराक सोमारा पत्र बरोवपाचो आहा. तुवें जे पार्लमेंटान सांगलां पळय ते परफेक्ट आसा, पण ते जे पार्लमेंटान सांगलां ते मातशें कॅबिनेटान सांग, कारण तुझ्याच कॅबिनेटातले काही जण आडून सोडटा. सरकारान काही पॅकेजीस दिल्या पळय त्या संदर्भातले हांवें तांकां डिटेल दिल्ली आसा. 68 कोटी रुपया अजून पर्यंत सँक्शन जाल्या, तातले 24 कोटी ऑलरेडी डिस्बर्स जाले, 12 कोटी काल राती ट्रान्सफर जाले. तुमच्या हातान पावपाक 2 दीस वता. चवथी पयली आनी 16 कोटी क्लियर जातले. ज्यो गोंयचे आर्थीक संकट आयिल्लें आहा, गोंयान मुख्य धंदे म्हणजे 2च आसा, एक पर्यटन आणि दुसरे मायनिंग. एक लक्षात घेवंक जाय की मायनिंगमुळे अनेक कुटुंबां वयर सरली. तरी हांव 43 वर्सां आतां 43 वर्स हांव विधानसभेन आसा. विधानसभेन एकदांय अशें केन्ना जाल्लें ना की मायनिंग बंद पडलें. म्हणून आज ही परिस्थिती जी आसा एका सामोरे आमकां वचोंक जाय, आमकां सगळ्यांनी एकठांय जावन फुडें वयचें पडटलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.